काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्याचेर लाचखोरीचेर आरोप जाला आनी तोय काँग्रेसीच्या ऑफिसांतल्यान। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन गोंयचो मुख्यमंत्री आसतना पर्यावरणीय मान्यते खातीर वट्ट 10 कोटी रुपयांची लांच मागिल्ली असो गंभीर आरोप खण लीज धनी भालचंद्र नायकान केलो। आरोप केलो तोय बी काँग्रेस हावसांत आनी काँग्रेस अध्यक्षा मुखार। प्रतापसिंह राणेन हे आरोप भायर हाडून मानहानीची केस घालपाचो निर्णय घेतला। सध्याचो विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन गोंयचो मुख्यमंत्री आसतना आपलेकडे 10 कोटी मागिल्ले अशें खण लीज धनी भालचंद्र नायक म्हणटा। हे पयशे एनवायरमेंट क्लियरन्सा खातीर मागिल्ल्याचे नायक म्हणटा। राणेन 10 कोटी मागले उपरांत आपणे ताच्या पुताकडे व्हरून 6 कोटी दिल्ले। मात प्रतापसिंह राणेन तुवें पयशे दिल्या ते आपल्या चल्याक आपणाक न्हय अशें म्हणून परत आपलेकडे पयशे मागले। काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्याचेर हो आरोप ताणें काँग्रेस हावसांत केलो। But now so far they have not given me lease because EC is not given in my favor till today, and this Rane has kept this EC with him, and he is not sending file to Central Ministry. Pratap Singh Rane, Ravji Rane, and people are hungry. People are staying in Harole. लोकांक जेवंक मेळना पण हे पयशे मागता 10 कोटी रुपये। आता आणि ताका 6 कोटी दिले सुद्धा आम्ही, पण 6 कोटी दिवन तो कितें सांगता ते माझ्या पुताक दिले, तू म्हाका दिवंक ना। And even he wants 10 crore rupees. He's biased. Who has signed agreement with him? That is what he is trying to say. Concession is his. Property doesn't mean he has the concession. आता बाहेर कितें आसा तांकां जर काम मेळटा न्ही तर लोकांक काम मेळटा म्हणून बाहेर आमकां हेल्प करतात न्ही। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान हाचेर जाप दिली ती स्पश्टीकरण दिवपाक न्हय। ताणें कांय प्रमाणान ह्या आरोपाक तेंको दीत कांय काँग्रेस फुडारी वेवसायिकां कडल्यान पयशे वसूल करतात आनी हें ताचेंच एक उदाहरण अशी प्रतिक्रिया खुद्द काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान दिल्या। It was clear 2007 he was harassed for extortion in crores of rupees by certain goons here who are claiming to be my party member. Therefore the matter was taken to काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्याक लाचखोरीचो आरोप मान्य ना। प्रतापसिंह राणेन आरोप भायर आयल्यात आनी आरोप करप्या आड मानहानीचो दावो करपाचें थारायलां। मी काँग्रेस हावसान वचून आरोप केल्यात, पत्रकार परिशद घेतल्या काय राव नको, हितून कांय तथ्य आसा जाल्यार गोंयची जनता जाणा। हांव हें पिशेपणाचें काम थोडी मॅनान केलां आनी हांव तेचेर कांय लिगल रेमेडी कितें करूंक जाय, कायदेशीर तेचेर हांव कितें करूंक जाय तें करता। लिगल कितें करतलो? I will file a case for libel. Defamation case. Defamation case. कोर्टाक जीव आसा पूण कितेंय उलोवपाचें, इतकी वर्सां कोणी केलें ना म्हाजेर आरोप अशें। इतले मजगती तृणमूल काँग्रेस फुडारी चर्चिल आलेमावाची धूव वालंकाचेर काँग्रेस सोडपा खातीर चेपण येता म्हूण वालंका कॅम्पांतल्यान खबर आयल्या। वालंका कॅम्पांतल्या सुत्रां कडल्यान खबर। काँग्रेसीच्या कांय जाणां कडल्यान वालंकाचेर चेपण। काँग्रेस सोडपा खातीर येता चेपण, वालंका सोडचें ना काँग्रेसी खातीर खूब काम केलां। LSUआयन आसतना काँग्रेसी खातीर मोलाचें काम। कोणेंय कितलें चेपण हाडूं आपणें केल्लें काम कागदाचेर दिसता। 8 वर्सां काँग्रेसी खातीर काम केलां, आपणाक काँग्रेस सोड म्हणप्याक तसो आदेश दिवपाचो कसलोच हक्क ना अशें वालंका म्हणटा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी उदय परब। इस्रायली डेव्हिड द्रिहम उर्फ डुडूच्या ड्रग्स नेक्सस प्रकरणात निलंबित केल्ल्या 5 पुलिसांनी हायकोर्टांत याचिका घाल्या। निलंबन फाटीं घेवन परत कामाक घेवचें अशें ह्या पुलिसांनी आपल्या याचिकेत मागलां। ह्या प्रकरणात 14 जुलै मेरेन जाप दिवपाचो आदेश हायकोर्टान सरकाराक दिला। महादेव नायक, महाबळेश्वर सावंत, समीर वारखणकार, ओर्मिया गुरये आणि नागेश पार्सेकार ह्या 5 निलंबित पुलीस कॉन्स्टेबलांनी हायकोर्टान याचिका घाल्या। निलंबन फाटीं घेवन कामाक परत घेवचे अशी मागणी तांणी ह्या याचिकेवरवीं केल्या। 90 दिसां उपरांत निलंबनाचेर परत विचार करचो आसता, पूण आमच्या निलंबनाचेर अजून फेरविचार जावंक ना अशें याचिकादारान हायकोर्टाक सांगलां। 30 मे 2012 ह्या दिसा CBIन ह्या 5 पुलीस कॉन्स्टेबलांक अटक केल्ली। इस्रायली डेव्हिड द्रिहम उर्फ डुडू कडेन ड्रग्स दवरिल्ल्याचो आरोप तांचेर आसा। हे पुलीस कॉन्स्टेबल गुळी वखदां विरोधी फाट्यान आसले। पैसे दी ना जाल्यार ड्रग्स दवरपाची शिटकावणी पुलीस दिताले ताचो व्हिडिओ डुडूची भयण अयालान स्टिंग ऑपरेशना वरवीं उक्ताडार हाडिल्ली। ह्या प्रकरणाचेर 14 जुलयाक फुडली सुनावणी जातली।
ताचे पयलीं जाप दिवपाचो आदेश हायकोर्टान राज्य सरकाराक दिला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेवया एक विराम।